Malachi chapter 3. पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी म्हजे मुखार पाठयतलो, आनी जाका तुमी सोदतात तो सर्वेस्पोर अवचितूच आपल्या मंदिरांत येतलो. ज्या कराराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेतात तो येतलो अशें सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटलो तेन्ना कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो शेटीच्या आकट्या आनी मोडवोल्याच्या खारा सारको जातलो. रुपें नितळ आनी निर्बेळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतां धुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी तांकां भांगारा आनी रुप्या वरी निर्बेळ कोत्तलो. आनी अशें ती प्रमाणीकपणान आपली दानां सर्वेस्पराक भेटयतलीं. जशें मागां आदल्या काळार जातालें तशें जुडाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. तुमची नीत करूंक हांव तुमचे सोशी येतलों आनी गाडयांचेर आड, पोरवाऱ्यांचेर आड आनी लोतीक घोवाय दितल्यांचेर आड हांव रोखडोच साक्षी दितलों. तशेंच दिसवड्याक, वावुरतल्यांक, विधवांक आनी अनाथ भुरग्यांक पिडापीड दितात तांचेर आड आनी पोरक्या मनशाचे हॉक मोस्तितात तांचेर आड. आनी म्हजो भंय धरिनात तांचेर आड हांव रोखडोच साक्षी दितलों, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. धावो वांटो फारीक करप. ना, हांव सर्वेस्पोर बदलना आनी तुमी सदांच जाकोबाची भुरगीं देखून तुमचो नाश जावचो ना. तुमच्या पुर्वजांच्या काळार थावन म्हजे नेम तुमी सोदल्यात ते तुमी पाळूंक नात. म्हजेशीं पोत्तून येयात आनी हांव तुमचेशीं पोत्तून येतलों, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. पूण तुमी विचारतात, कितें म्हूण करून पोत्तून येवचें आमी? मनशान देवाक फटोवंक जायत, तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात? पूण तुमी विचारतात, तुका आमी कसो म्हूण फटयतांव तर? धावो वांटो आनी दोंड फारीक करिनासतना तुमी आख्खी पोरजां म्हाका फटोवंक सोदतात म्हणून तुमचेर शिराप. म्हज्या घरांत ओरोव आसचे खातीर सगळो धावो वांटो कोथये कुडींत राशीक घालात. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. हांव तुमचे खातीर सर्गींच्यो मानसो उगडून सुबां आशिर्वाद तुमचेर ओतिना जाल्यार पळयात. तुमचे खातीर हांव तळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलींचीं फळां पिकाच्या वेळा आदीं इबाड जावंक हांव दिवचो ना, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सुभागी म्हणटलीं, कित्याक तुमी एक संतोशाचो देश जावंक पावतल्यात. सर्वेस्पराच्या दिसा प्रमाणीक मनशाचें जैत. सर्वेस्पोर म्हणटा, तुमी म्हजे विशीं खर वस्तू उलयल्यात, तरी तुमी म्हणटात तुजेर आड आमी कितें म्हणलां? तुमी म्हणलां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून वो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोरा मुखार दुखेच तोंड घेवन भोंवून कितें मेळटा आमकां? खरेंच म्हणल्यार गर्विश्ट मनशांक बागी म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट कोत्तात तीं सूख भोगतात, तीं देवाची परिक्षा कोत्तात, तरी कसलीच खास्त भोगिनासतना बरीं सुट्टात. तेन्ना सर्वेस्पराचें भें धरतात तांणी हाचे विशीं एकामेका लागीं भासाभास केली आनी सर्वेस्परान तांकां चीत दिवन आयकलीं. आनी जीं कोण सर्वेस्पराचें भें धरतात आनी ताच्या नांवाक मान आदर दितात, तांचीं नांवां घालून ताच्या फुड्यांत एक उगडासाचें पुस्तक बरोवन काडलें. म्हजें खेरीत माणकुलें दायज एकठांय तयार करूंक
वेता त्या दिसा म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर ती म्हजीच जातली आनी जसो एक मनीस आपली सेवा कोत्तल्या पुताक दोळ्याळायेन वागयता तसो हांव तुमकां दोळ्याळायेन वागयतलो. तेन्ना प्रमाणीक आनी खोट्या मनशा मदें देवाची सेवा कोत्ता आनी ताची सेवा करिना त्या मनशा मदें अंतर आसा ती तुमी नव्यान पळयतल्यात. सर्वेस्पराचो दीस. पळयात, जळट्या आगट्या परी एक दीस लागीं पावता. गर्विश्ट आनी खोटेपणां कोत्तात तीं सगळीं मनशां सुकलेल्या तोंडा सारकीं जातलीं. तांचें मूळ आनी ताल दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भक्ती कोत्तल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पोजळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. म्हजें काम करूंक हांव येतलों त्या दिसा म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. गोठ्यांतले सोडल्यात त्या पाड्यां सारकीं उडयो मारून तुमी भायर सरतल्यात. तुमी नश्ट्यांक माडयतल्यात आनी तीं तुमच्या पांयां तला गोबरा सारकीं जातलीं. मोइजेसाची समूत. म्हज्या चाकरा मोइजेसाचे समूतीचो उगडास दवरात. आख्ख्या इस्रायेला खातीर हांवें ताका दिल्ले हुकूम आनी कायदे मनांत दवरात. एलायजा सर्वेस्पराची वाट तयार करूंक येतलो. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलायजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो निसणटणाचो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां थंय आनी भुरग्यांचीं काळजां आपल्या आवय बापूय थंय वळटलो. देवाचें उतर हें.